आमच्या वांगडा आसा कॅन्डिडेट यशवंत मडकर जे बीजेपी बॅक पॅनल कॅन्डिडेट जिखिल्ले आसा. जी मडकर फॅमिली जेची खूब चर्चा जाली की 3 जाण कॅन्डिडेट रावले, मागीर एकट्यान इंडिपेंडंट सपोर्ट आसलो त्यांनी सपोर्ट केला म्हणून बीजेपीक. जाणून घेवया कशें जिखला ते. सर, तुमच्या 3 जाण तुमी राविल्ले तुमचे फॅमिलींतले अशें म्हणटाले आनी नाल्यार इंडिपेंडंट आसलो तो बीन एक वेळ बीजेपीचो खंय तरी कार्य करता, तरी आसतना तुमी जिखले, कारण कितें? भारतीय जनता पक्ष म्हाज्या वांगडा सारको रावलो आनी म्हाजी फॅमिली जी माडकर फॅमिली आसा, एक भावान म्हज्या एका चलत भावान बोल्यो तेणी म्हाका सपोर्ट केलो आनी फूल फॅमिली म्हाज्या वांगडा रावली. जी म्हाजी फॅमिली वाडो आनी जे वेल विशर्स आनी म्हजे फ्रेंड्स आसा पळय ते सगळे म्हाज्या वांगडा रावले आनी भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते म्हाज्या वांगडा रावले. दोतोर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्र्याचे मार्गदर्शनानी फूल म्हाज्या वार्डाचेर लक्ष केंद्रीत करून जे पळय कार्य केले तितूनसून म्हाजो विजय इजी जावन गेलो. आतां पळोवंक वचत जाल्यार तुमी इंडिपेंडंट आशिल्ले, तुमी कित्याक फाटीं सरले, कोणें तुमकां सांगलें? दोतोर आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या सकयल आमी पॅनला खातीर जो कॅन्डिडेट आमकां दिल्लो पळय त्या कॅन्डिडेटाक आमी फूल सपोर्ट दिवचो म्हणिल्लो. सो तुमी म्हणटा तुमकां दोतोरान फाटीं काडले? दोतोरान आमकां सगळो सपोर्ट ताका दिवचो म्हणून. आमी 3 जाण आसलेले बीजेपी कार्यकर्ते आसलेले, हांव आसलो तो आसलो. जेन्ना दोतोरान पळय आमकां कन्सल्टंट कॅन्डिडेट दिलो पळय त्या कॅन्डिडेटाक हांवें दोतोराक पयलींच सांगलें जो तूं कॅन्डिडेट दितलो त्या कॅन्डिडेटाक हांव फूल सपोर्ट डिक्लेअर करतलो. कितल्या मतांनी जिखले? 44. आनी सेकंड कोण आशिल्ले? सेकंड आमचोच बूथ अध्यक्ष बीजेपीचो, बीजेपीचो अध्यक्ष 209. सो म्हणजे फायट पळोवंक गेल्यार तुमच्या त्यांच्या भितर जाली बीजेपी फायट. म्हाका व्हेरी इजी आसली जर म्हाजी काकी रावून आसलें की 10 वर्सां तिका आमी रिप्रेझेंट केल्ली ना आनी तिका 164 पडली, सायजेबल वोट्स पडली. जी फोट म्हाज्या कार्यकर्त्यांची जावं म्हाजीच वोट्स गेली. जर ती रावन आसली जाल्यार म्हाका प्रचार सुद्दां करपाची व्हडलीशी गरज पडची नासली. म्हाका जेन्ना पळय भाजपानसून आमचो एक ग्रूप बूथ अध्यक्षा कडेन गेलो आनी स्वताचीच म्हाजी काकी जी हांवें 2 फावटी निवडून हाडलेली ती रावली. सो तेन्ना म्हाका तें मातशें टफ जालें. सगळें ओके, थँक्यू सो मच सर आनी कॉंग्रॅच्युलेशन तुमकां.